अंतर्गत जर तुम्ही आता ते प्रपोज हे घेता जर पोझिशनान घेता जर जाय जाल्यार ती फंड्सय लागतलो. आमी जे आता लँड एक्विजिशन प्रोसेस हो खूब कठीण जाल्लो आसा. हातूंत भितर तुम्ही भायल्या भायर ते विकती घेवपाक शकता काय कितें आदिवासी योजने अंतर्गत ह्या हाजे कडेन एक्विजिशन क्लॉज लायन आसतना विकती घेवपाक मेळटा काय कितें तुमकां? त्या योजने अंतर्गत अजून पर्यंत असो आमी आस्पाव केल्लो ना. हाजे कडेन अनेक जाणांचे प्रस्ताव तशे आसात, ताजे संदर्भात विचार आमने करूं येता. दुसरी गजाल, एक दुसरो ग्राउंड जो आसा आमचो तो सांगे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचो, गेली 3 वर्सां तो वापरान ना, काम चालूच आसा. आनी ताका तेकून हांवें एक थीम व्हरून तुमी जेन्ना 2 फावटी हेंय मारिल्लें आसा, तुमी विजीटय केल्ली आसा, थंय आमकां स्विमींग पूल जाय. कारण खूब मोठी एरियेक आसा ते स्विमींग पूल ना. तेय नवे प्रपोजलां तुमी घेतले काय ना, कारण आमी प्रपोज केला ते तुमी घेवपाक जाय अशी म्हजी विनंती आसा. स्पीकर सर, क्वेश्चन तो आता ताणें जी म्हायती दिला की विचारिल्लो तो सादारणसो वाडी कुर्टी, नेत्रावळी, भाटी आनी मायना ह्या संदर्भात आसा. पण तरी सुद्दां तुका हांव उत्तर दिता की आदी जो आमचो सांगेचो ग्राउंड आसा तो PWD कंस्ट्रक्ट करतली. तर फर्स्ट फेजीचें काम कंप्लीट जाल्लें आसा. आतां सेकंड फेजीचें काम आमी आमच्या SAGन घेतलेलें आसा. त्यामुळे म्हाका जे आतां म्हायती मेळ्ळी आसा की म्हायती प्रमाण तो स्विमींग पुला खातीर एक्विजिशन जे प्रपोजल आसा ताजे खंय पावला तें म्हाका खबर ना सद्याक. जाय जाल्यार तुका इन्फॉर्म मागीर तुमी परत टायम घेतले ताका, मागीर स्विमींग पूल करपाक परत एक फावटी तो ब्लँक तसोच उरतलो. म्हणजे गेली 3 वर्सां थंयचे स्पोर्ट्स जे कोणी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सार खेळटाले तांकां वो ग्राम खेळा पासून वंचीत जाल्लो आसा. म्हणून हांव म्हणटा की परत एक प्रपोजल घेवचे परस तुमी आनी 1 वर्स एक्सटेंशन घेता जर जाय तातूंत भितरच तें जावन वचूनी. स्पीकर सर, माननीय आमदाराची भावना हांव समजून घेता आनी त्यामुळे लगेच असेंब्लीचो आपल्या उपरांत आमच्यानी वचून तुका कितें जाय, कशा तरेन करपाक जाय की त्या ग्राउंडाचो सेकंड फेज काम हातांत घेतलें आसा तातूंत एडिशनल कितें करपाक जाय तें आमी ठरोवन येता. Speaker sir, I just wanted to ask Honorable Minister in the same question in B part. As soon as the administrative approval is obtained, the works will be tendered. Now, who gives this administrative approval? Maka insarpak hai. Administrative approval आमचे SAGन वयतली. कोणी दिवपाक जाय? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा. तुमच्या डिपार्टमेंट साहेब, मग त्याने एडमिनिस्ट्रेटिव्ह अप्रूव्हल तुमकां दिवपाक जाय. फुडलो प्रश्न. सभापती महोदय, एक सहसा चर्चेक न येवपी असो प्रश्न हांवें सभाघरा मुखार आज मांडला. ज्या घटका संबंधी हो प्रश्न आसा त्या घटकाची विशेष चर्चा केन्नाच सभागृहांत जायना. गोंयचे जे मिठागरी आहात लोक, मिठाचे आगर करतात, जे तुमच्या मतदारसंघान, म्हाज्या मतदारसंघान आणि माननीय आरोग्य मंत्र्यांच्या मतदारसंघान मोठ्या प्रमाणात तांचें अस्तित्व आसा, की ह्या मिठागराचो प्रश्न इतलो जटील आसा. आता एक तेंपार गोंय म्हणजे मिठाचे निर्यातीचे मोठे हें आशिल्लें. म्हणजे मराठ्याच्या काळाक सुद्दां छत्रपती शिवाजी महाराज मिठाचो आयात करताले गोंयच्यान. ब्रिटिशाच्या काळार ब्रिटीश लोक, एक ऑफिसर आशिल्लो क्रॉफोर्ड म्हणून तांचो, तो स्वता येवन हांगच्यान मीठ व्हरतालो. पण आज मिठागराची परिस्थिती खूब दयनीय जाल्या. म्हणून हांवें प्रश्न विचारिल्लो की मिठागरी जलमार्गाचो नियाळ सरकारान केला काय कितें. म्हाका ताचेर उत्तर दिलां सरकारान केला. पण जी एक येवजण आसा, ती येवजण आसा नमक आवास येवजण. ही येवजणेचो हांवें हें मारलो आनी अशें दिसून आयलें की गेल्या 3 वर्सां ह्या येवजणी आतां एक्चुली ती हांचे कडेन दिल्या, हँडीक्राफ्ट्स हाजे कडेन, कॉर्पोरेशना कडेन. पण ह्या येवजणेचो वापरूच कोणें करूना. स्पीकर सर, हो वापर कित्या खातीर जावना? म्हणजे कोणाक ताजे अवेरनेस ना काय, ती स्किमीची पब्लिसिटी जावना काय, स्कीम लोकां कडेन पावना. जे मिठागराक करतात ते लोक कित्याक फुडें येवनात हें घेवपाक? सभापती महाशय, 15 फेब्रुवारी 2010 सॉल्ट कमिशनर गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया श्री S. सुदर्शनन यांनी गोंया विजीट केल्ली आणि 2010 आणि त्या वेळार त्यांचे बैठक जी आशिल्ली ती आमचे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज तांचे बरोबर जाल्ली. पण ताजे नंतर 10 ते 12 नोव्हेंबर 2010 सॉल्ट कमिशनर आणि परत एकदा विजीट दिली. तेन्ना S. सुदर्शनन आशिल्ले, डॉक्टर S. मुखर्जी, VP मोहनदास, AM भट
हे सगळे तांचे बरोबर आयिल्ले आणि त्या तेणी आगरवाडा कुर्का रायबंदर हांगा प्रत्यक्षान भेटी दिल्ल्यो पूण अजापाची गजाल म्हणजे त्या दिसान जो म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळो न्ही 10 ते 12 नोव्हेंबर जेन्ना तेणें भेट दिल्ली तेन्ना खूब पावस पडलो खंय आनी फ्लडेड जाल्ले कारणान तांकां आयडेंटिफाय करूंक मेळना आनी ताका लागून हाजो जो मुखाल्लो सोपस्कार तो सारको जालो ना मागीर 11 नोव्हेंबर 2010 तत्कालीन आमदार विक्टोरिया फर्नांडीस TM बालकृष्णन BS शिंदे डॉक्टर फुर्तादो यांची मिटींग जाली एक आणि तेव्हा 41 सॉल्ट प्रोड्युसर थंय हजर आशिल्ले आणि डॉक्टर नंदकुमार कामत डॉक्टर सविता केरकर डॉक्टर लिन फुर्तादो हे त्या वेळार थंय आशिल्ले आता स्पीकर सर कालांतरान ही जी स्कीम आसा ही हँडीक्राफ्टाक गेली आणि हँडीक्राफ्टान 7,96,500 रुपयाचे मॉडिफाईड स्कीम जी आसा ती करून तांकां धाडून दिली आणि तातूंत अशें आसा की एक घराक जर ते नमक मजदूर म्हणून आसा ताका 40,000 दिवपाचे आनी बेनिफिशरी आसा ताका 5,000 दिवपाचे म्हणटकीर अशे पद्दतीन ते मुखार विशय गेलो ना पूण आतां आमी खंय तरी एक पॉलिसी तयार करया आनी ती पॉलिसी तयार करून पद्दती कारण हे ऑफिस आतां जयपुरा आसा आनी जयपूर हे विशय जो आसा हेजे रिमायंडर आसा पयर जुलय म्हयन्यान हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट आनी कॉर्पोरेशनान थंय धाडून दिल्ले आसा आनी तेंचे उत्तराची वाट पळयतात आनी त्याच बरोबर आमी अंदूच्या वर्साक 8 लाखाचे प्रोविजन जे आसा ते स्किमी अंडर केल्ले आसा सभापती महोदय महत्वाचें अशें की स्किमीचें इम्प्लिमेंटेशन जावप हें चड गरजेचें आणि माझे उद्योग मंत्र्याक विनंती आसा की एक न्ही तर आनिकूय कांय स्किमी ह्यो मिठागऱ्यां खातीर करपाक जाय एक हांव सुचोवणी करपाक सोदतां हांगा ताचेर ताणें उत्तर दिवचें की तांचो मोठो एक प्रॉब्लेम आसता म्हणजे लायटीचें कनेक्शन मिठाच्या घराक लायट जाय पडटा कित्याक ते सांगता की दिसाचे हें जाता रातचे ते लायटीचो फोकस घालतात उदक सुकोवपाक म्हणजे मीठ हें करपाक सो तांकां हाय टेन्शन वायर जाय पडटा थंय ती वायर घेवपाक तांकां खूब त्रास पडटा सो डिपार्टमेंटान जर कितें वेवस्था करत इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटान रेकग्नायझींग सॉल्ट एज अ इंडस्ट्री आनी त्या खातीर तांकां स्पेशल कनेक्शन तांकां दिवचें मे बी टेम्पररी फॉर द सीजनल अशें कितें तुमी करूं शकतले काय तांचे खातीर स्पीकर सर म्हजो विचार असो आसा की थंय एक नोडल ऑफिसर अपॉयंट करपाक जाय आनी जो नोडल ऑफिसर जेन्ना अपॉयंट करतले म्हाका दिसता हे कामाक गती येतली आनी जी कितें समस्या तुवें लायटी संदर्भान मांडल्या ताजेय आमी एक प्रपोजल तयार करून आमच्यान तें काम करपाक जाता पूण पयलीं नोडल ऑफिसर ताका अपॉयंट करचो पडटलो आमकां आनी आतां जे सध्या ह्या पारंपारीक वेवसायान जे कोण आसात आनी संख्या तांची कमी जाता तर तांकां प्रोत्साहन दिवपाक तुमी तांकां कितें फायनान्शियल पॅकेज हें करपाक शकता जशें आमी बाकीच्या ट्रेडिशनल ऑक्युपंट्स तांकां न्ही जे 6 एप्लिकंट आशिल्ले तांकां 7,96,500 रुपयांची आमी तरतूद केल्ली आसा पूण एक जर तुमी ऑफिसर अपॉयंट करत जाल्यार तो ते आतां समजा भाटी खूब आसा आमचे कुडका आसा चिमला आसा रायबंदर आहा करमळे आहा हे सगळ्या जाग्यांनी वचून ताणें अवेरनेस करून तांकां त्यो स्किमी पावोवंक जाय ते करता लोकांक खबर नासता ते करता ओके पांडुरंग मडकयकर स्पीकर सर हांगा जे उत्तर दिला Office of the Collector has notified on either side of Chikalim Garden on the rear side no parking for heavy vehicles. Dusra uttar dila, if so no parking zone is not being added to, no heavy vehicles are allowed to be parked on either side. And fude kide sangta, if any vehicles are found violating, they are booked under appropriate sections of MV Act. As a uttar kide, this is contradictory. Munche ek no violations, where is the question of booking? The very fact that there are so many bookings, even at present if you go, I want to bring it to the notice of the Honorable Deputy Chief Minister, nobody is following the rules because in the Vasco city, as you know, even in Panjim it is being added to, heavy vehicles or trucks are not allowed to come in the city. Where they are parking? On the main road from the airport as our tourists get down, they park there. So in short, I am making it short because there is no time. Will the government consider having a truck terminus
for Murmugaon Taluka, will the government consider having a truck terminus? Because, for example, maximum trucks come of Zuari Industries Limited. They have got their own land. So, government has to move a proposal of having a truck terminus. This problem is not only in Chikalim, near the garden, on the highway, everywhere. Will you consider such a proposal? स्पीकर सर टू बी उत्तर दिताना हेच सांगलेले हा सगळ्या शहरांनी ट्रक टर्मिनस आसपा जाय वेअर हाऊसिंग आसपा जाय मडगांव आम्ही जागा घेतली 1,35,000 कांय करूंक पावले ना आता तू सांग म्हाका जागा खंय हा पळय ती एक्वायर करया आनी ट्रक टर्मिनस करया ना हांवें तुमकां सांगलां तशें एक उदाहरण दिलां जुवारी इंडस्ट्रीज लिमिटेड तेंचे भरपूर लँड आहात मॅक्सिमम पार्किंग एलोंग जुवारी रोड तेंचे जाता सेम वे तेच ट्रक अर्दे चिकालीम नियर द एअरपोर्ट हायवेचेर पार्किंग करता गार्डनान करता सोबून ते सो विल यू कन्सिडर टेकिंग सम लँड फ्रॉम समवे एंड हॅव्हिंग दिस ट्रक टर्मिनस or are you simply saying we will keep on booking them under MV Act because they are parking all along the national highway, all along every road practically? Because sir, हे अख्ख्या गोंयभर जाता आता तो चिंता प्रकट करता पळय ती बरोबर वी हॅव टू फायंड अ सोल्युशन टू दिस इश्यू सो जागा आयडेंटिफाय करून हे करचे पडटले प्रश्नकाल सोंपलो.